दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरुवात. जुड्याचे राजा जोखीमाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा नबुकदनेझरान बाबिलोनाच्या राजान जेरुसल्याक आक्रमण केले आणि ताका वेदो घालो. सर्वेस्परान जोखीमाक जुडाच्या राजाक ताच्या हातान दिलो आणि त्याच बराबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू ताणें त्यो वस्तू शिनार देसान व्हेल्यो आणि आपल्या देवांच्या थेव्यांत दवरल्यो. रायाड वो कुलीबोंद कोराबाच्या इस्रायलांतले थोडे भुरगे विंचून काडूंक राजान आस्वेनेजाक आपल्या मुखेल हिजड्याक हुकूम घालो. तांकां कुडीचो कसलोच ओगूण आसूंक फावो नासलो. ते जावंक जाय आसले रुपेस्त, सगळे जाणवाईन भरलोले, सगळ्या वस्तूंनी घोळलोले, तशेंच गिन्यानान हुशार आनी राजमालान सगळो वावर करूंक उपकारतात तसले. आस्वेनेजान तांकां काल्देकारांची भास आनी सरस्पोत शिकोवंक जाय आसली. तांच्या दिसपट्ट्या उदरपसनाक आपल्याच रायाळ मेजा वयलें जेवण आनी सोरो दिवचो म्हूण राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जातले आसले. तांचे मदें जुडाच्या कुळांतले दानियल, अननायास, मिशाएल आनी अजारिया आसले. राजाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बोश्टोवन ना जावंक दानियल वावुरतालो आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल हिजड्या कडेन मागलें. आनी देवाचे कृपेन हिजड्या कडचें ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियलाक शिडकायलो, हांव म्हज्या दोनया राजाक भियेतां. ताणें तुका जेवण आनी सोरो थारायल्यान आनी तुजे पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्यां परस तूं ताका भागलोलो दिशी तर तुका लागून राजा फुड्यान म्हजो जीव संकटांत पडटलो. हें आयकून ज्या राखणदाराच्या हातान मुखेल हिजड्यान दानियलाक, अननायासाक, मिशाएलाक आनी अजारियाक केल्लें ताका दानियलान वळोन म्हणलें, 10 दीस तुज्या सेवकांची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांनी फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक आमकां रजा दी. उपरांत आमची तोंडां पडे आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयल्या जेवतल्या भुरग्यांची तोंडां पळे. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तूं आमकां कर. तांणी सांगलेलें तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते राजाच्या मेजायले जेवलोले भुरग्यां परस जिवान आनी रुपान अदीक बरे आसले. म्हणटच राखणदारान तांचें नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारीच दिली. आनी ह्या 4 तरणाट्यांक देवान सगळे तरेची जाणवाय आनी गिन्यान दिली. पूण दानियलाक मात कसलीय जिन्साच्या दर्शनाचो आनी सपनाचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. आनी राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलें काळ भरतोच मुखेल हिजड्यान तांकां नबुकदनेझरा फुडें हाडलें. राजा तांचे कडेन उलयलो आनी दानियल, अननायास, मिशाएल आनी अजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें आनी कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच ते राजमालाचे सेवक जाले आनी कसलेय जाणवाय आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार ताच्या आख्या राज्यांतले पारक्या आनी मंत्रशास्त्र्या परस ते 10 पावटी अदीक हुशार आसले. देवाचें उतर हें. देवाचें बोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा,
आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. सबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबीम वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणांच्या सासणांक. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. जबाब, मान आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. धर्मपेटींत आपले दान देणे घालताली त्या आस्तिक मनशाक जेजून चोत्रायन पळयलें. आनी कोण एकले गरीब दोलदिरे विधवेकूय 2 लेपटॉन घालतना ताणें देखली आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे गरीब विधवेन सगळ्या परोस अदीक घालां. तर हाणें सोमेस्तांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें काडून देवाक संपोरपिल्या दाना मोदें घालें. पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतल्यान आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. आयच्या शुभ वर्तमानांत थावें आज जाता जेजू ओगेपण देवस्थानाच्या भांडारा कुशीक बसलोलो. लोक कसो दिता तेंच पळोवंक न्हय, पूण कशें दिता तेंय पळयतालो. आस्तिक मनीस गोरवान चलून राड आपली देंगी घालताले आनी हेर लोकांचे दोळ्यांनी उंच मोन दाखयताले. इतल्यान जेजूची नदर एके विधवेचेर वेता. ती 2 लेपटॉन कॉपर कॉयन्स घालता. त्या तेंपार ते लेपटॉन सामकी उण्या वालोराची आसली. जेजून तेच्या देणेक सगळ्या परस चड म्हत्व दिलें, कित्याक तें देणें वजनाचेर व मोळाचेर न्हय, पूण उदार मनाचेर दवरलेलें. देव आमच्या उदारपण आमच्या काळजाक पळोवन जगता. जायतें आसल्यार दिवंक सोंपें, पूण इल्लें लेमशें आसल्यार दिवंक अवघड. तर आयज आमचो थाराव जावन दी देवाचो मोग करूंक आमी आमच्या वावरांतल्यान वेळ काडून दिवया.